येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन मंगळारा डेव्हलप इंडिया डेव्हलप गोवा 2047 कार्यावळी खाला गोंयांत 1330 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचे केले शुभारंभ आणि बसयले बुन्यादी फातर. पेडणेच्या न्हयबग पोरसकडे वाठारांतलो सगळ्यात पोरनो हॉल जाला कमकुवत. पंचायतीक येणावळ येनाशिल्ल्यान हॉलाची जाल्या अवतिकाय म्हणटात थळावे. राज्यात सप्तकभर आसतले सुके हवामान. फुडल्या 5 दिसां खातीर हवामानाची ना शिटकावणी. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन मंगळारा डेव्हलप इंडिया डेव्हलप गोवा 2047 कार्यावळी खाला गोंयांत 1330 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचो शुभारंभ आणि बुन्यादी फातर बसयले. हे प्रकल्प शिक्षण, खेळ, उदक शुद्धीकरण, कोयर वेवस्थापन आणि पर्यटन मुळावी बांदावळ ह्या वाठारांनी पातळ्ळ्यात. त्या भायर प्रधानमंत्र्यान 1930 नव्या सरकारी नेमिल्ल्या लोकांक नेमणुकीचे आदेश आणि वेगवेगळ्या कल्याणकारी येवजण्यांच्या लाभार्थ्यांक मंजुरी पत्र ह्या कार्यावळी वेळार वांटून दिली. गोयच्या दृष्टिकोन आणि नितळ दर्या देगांचेर भर दिवन प्रधानमंत्र्यान आपल्या उलोवपाची सुरवात केली आणि देश विदेशातल्या लाखांनी पर्यटकांक हे सुटयेच्या आवडीचे थळ अशें सांगले. और गोवा के मेरे प्यारे भाई और बहनों, समेस्त गोयंकारांक मना काळजा सावन नमस्कार. तुमचो मोग आणि उर्बा पडोवन म्हाका गोंयांत येवन सदांच खोस जाता. साथियों, गोवा को यहाँ के सुंदर समुद्र तटों के लिए, प्राकृतिक सुंदरता के लिए हमारा गोवा जाना जाता है. देश विदेश के लाखों पर्यटकों का फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन गोवा ही है. किसी भी सीजन में यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत को महसूस किया जा सकता है. इसके साथ ही गोवा की एक और पहचान भी है. गोवा की इस धरती ने कई महान संतों, मशहूर कलाकारों और विद्वानों को भी जन्म दिया है. या प्रकल्पाविषयी माहिती दितना प्रधानमंत्री मोदीन शिक्षण, भलायकी आणि पर्यटन हांचे संबंधित प्रकल्पाचे गोयचे उदरगतीक नवी गती दितले अशेंय सांगले. गोवा के विकास के लिए 1300 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है. शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़ी ये परियोजनाएं गोवा के विकास को और रफ्तार देगी. आज यहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स के
कैंपस का उद्घाटन हुआ है। इससे यहां पढ़ने और पढ़ाने वालों की सुविधा और बढ़ेगी। आज यहां जिस इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ है, उससे गोवा को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। आज यहां 1900 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया गया है। मैं आप सभी को इन सभी कल्याण कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। गोवा वो राज्य है जहां के 100% घरों में नल से जल पहुंच रहा है। गोवा वो राज्य है जहां 100% घरों में बिजली कनेक्शन है। गोवा वो राज्य है जहां घरेलू एलपीजी की कवरेज 100% हो चुकी है। गोवा वो राज्य है जो पूरी तरह केरोसिन मुक्त है। गोवा पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त राज्य बन गया है। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से कई योजनाओं में गोवा 100% सैचुरेशन हासिल कर चुका है। हमारा प्रयास है कि गोवा के अंदरूनी इलाकों में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिले। इसका फायदा सीधे उन इलाकों में रहने वाले लोगों को होगा। जब गोवा के गांवों में पर्यटक पहुंचेंगे तो वहां रोजगार के ज्यादा अवसर तैयार होंगे। पणजी से रीस मगोस को जोड़ने वाला रोपवे बनने के बाद यहां पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी। मजगती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान प्रधानमंत्री मोदीची तोखणाय करून फाटल्या 10 वर्षांत राज्याची उदरगत ताच्या यत्नांक लागून जाले अशेंय सांगले। पळयात त्याला माननीय मोदीजीत केले, ताच्या खातीर हांव माननीय मोदीजींचे अभिनंदन करता। युवा शक्तीक खऱ्या अर्थात आम्ही म्हणटा की स्किलिंग रिस्किलिंग अशा पद्धतीचे वेगवेगळे प्रोजेक्ट जर कोणी दिले आसात जाल्यार ते माननीय मोदीजीत केले। या खातीर समेस्त गोंयकारांच्या वतीन माननीय मोदीजीचे अभिनंदन करता। किसान शक्ती पयलेच फावटी त्या किसानाक आम्ही म्हणटा की खऱ्या अर्थात तांकां किसान कार्ड दिवपाचे, किसान इन्शुरन्स दिवपाचे काम डबल इंजिन सरकाराच्या कार्यकाळात केला आणि ताका लागून यही समय है, सही समय है, यही समय है, यही समय है। अरे गेल्या 60 वर्सांक आम्ही पळयता गोंयांत जर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जाली जाल्यार फक्त ह्या 10 वर्सांक जाली आणि ती फक्त आणि फक्त कोणा खातीर जालो? मोदीजीच्या खातीर जालो। कोणा खातीर जालो? कोणा खातीर जालो? गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, संदीप तुवेकार, सुभाशिष गोवेकार आणि ओमकार देशप्रभू। मंगळारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मडगांवां विकसीत भारत विकसीत गोवा हे सभे वेळार लोकांची उपाट गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी। हे सभे उपरांत लोकांनी सुविधा बाबतींत मोदीक ह्यान फुडें परत हाडपाच्यो अश्यो प्रतिक्रिया दिल्यो। त्या भायर लोकसभा वेंचणुकेंत आदी प्रधानमंत्र्यान युवा खातीर कितें तरी चिंतचें अशें तरणाट्यांनी गाराणें घातलें। पळयात आमच्या रिपोर्टरांनी लोकांच्यो प्रतिक्रिया घेतलेल्यो। गोयच्या 1330 कोटीच्या प्रकल्पांचो शुभारंभ आणि बुन्यादी फादर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या हस्तुकी आयज बसयले। हाचो फायदो थळाव्यांक जातलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मडगांवां विकसीत भारत विकसीत गोवा हे सभे वेळार लोकांची उपाट गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी। ह्या निमतान लोकांनी उमेदीन मोदीचो येवकार केलो। प्रायम मिनिस्टर येयला कशें दिसता तुका ते? बरें दिसता। गोंयांत तेंची विजीट जाली, सगळे बायले उमेदीन मिटींग अटेंड करपाक गेल्ले। आनी कितें तुमकां बायलां खातीर कितें अनाउन्स केले कडेन आसा काय करतलो कितें आसा? कितें प्लॅनिंग आसला आयकलां मोदीने? सगळे
जे कितें आज इनॉग्रेशन ते उलयल्ले आसा त्या प्रमाणे योजनेचे सगळे स्किमीचे आसा शॉर्ट तितले तो याचो फायदो तुमकां बायलां जातलो. जातलो हय. हा तुम्ही हॅप्पी आसा. हांव हॅप्पी आसा. कितें दिसा कितें बायलां खातीर कितें बायलां खातीर स्किमी येयला न्ही. हय मोदीन आमकां सगळे हे दिले माहिती दिली हा बरी हा. आनी बरें दिसलें. गर्दी चड आसले. गर्दी खूब गर्दी आनी बरी सोय केली. जेवण बी बरें आसलें. हा. सोय बरी आसली. कसले त्रास काय जाल्ला. हा कितें सांगपाक सोदता तुमी आतां. आनी आतां कितें सांगपाक हा मोदी मोदी हाडपाचो. येयलो हॅप्पी आसा. मोदी येयलो मग हॅप्पी आसा. तेणे बरेचशे पयशे बी मोडला आमकां आमच्या गोंया राज्याक 1300 कोटी रुपया तेणे प्रदान केला आमचे डेव्हलपमेंट करपाक आनी हे ते सगळे जाला. आमच्या युथा पासून तेणे मातशें बरें करून ते चिंतचे मुखार लोकसभा इलेक्शना पयले आनी तेच प्रमाणे तेणे लोकसभा साऊथ गोवा सीट बी तांकां मेळची अशें करून हांव मागता. ओके ते आनी कितें आसा तुमकां युथां कितें सांगला. आमच्या युथान सांगला की तुमी स्किल्साचेर चड करून करा. शिकूना लागून येता मग स्किल्स तुमच्यान वाडपा जाय. स्किल्साचेर तुमचे भविष्य आसा आनी मुखार फुडले बी तो बजेटान हा तुमकां कितें तरी हय करतलो म्हणून सांगला. ओके म्हणजे गुड न्यूज आसा तुमकां मुखारले बजेट. ओके म्हणजे आज तुम्ही युथ सगळे थंय आसले. यूथ सगळे थंय आसा. आमकां गर्व वाटला तो गोंयान येयला. हय मागीर इतली लोक ताका मेळपाक येयली. उमेदीन आसली लोक ताका पळोवपाक पण आमकां मेळोंक ना कित्याक गर्दी चड आसली ताका लागून ओके आमी भायरच आसली. ओके कितें अनाउन्समेंट बी केला बायलां खातीर. काय आयकूंक ना आमी भायरच भायर आसली गर्दी चड आसली. चड गर्दी. मिटिंगे गेल्ले कितें दिसता कितें सांगला. आयकूंक ना काय आमी हय सांगला ते भायर आसलेली भितर वचूंक ना. मेळना तुमकां भितर. पूण कितें दिसता आज प्रायम मिनिस्टर आमची गोंया येयला. हय बरें दिसला. हय बरें दिसना खूब बरें दिसना. गर्दी आसले कारणान तुमकां भितर मेळना. ना हय गर्दी आसलो म्हणून मॅडम. ओके येयलो तो बरो जालो. बरो जालो बरो जालो. ओके ओके पळोवंक टिव्हीचेर मेळ्ळो हा अशें आसता आमी कारा पळोवंक मेळ्ळा आमकां. ओके बरें दिसलें तुमकां. गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, रमेश नाईक राऊत, समरिता खणगावकर आणि निखिल जल्मी. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. पेडणेच्या न्हयबग परसकडे वाठारांतलो सगळ्यात पोरणो हॉल कमकुवत जाला. पंचायतीक येणावळ येनाशिल्ल्यान हॉलाची अवतिकाय जाल्या अशें थळाव्यांचें म्हणणें. आदल्या उपमुख्यमंत्र्यान हॉल बांदपाचें फक्त पोकी आश्वासनां दिल्लीं अशें थळाव्यांचें म्हणणें. पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट. नयबाग परसकडे ह्या पंचायतीक पडणारो हो हॉल हो पेडण्याचो सगळ्यात पयलींचो जुनो हॉल. तुमी तेची अवतिकाय पळोवंक शकता म्हाज्या फाटल्यान कितें जाल्लेली आसा ती. जवळ जवळ 92 हेची पायाभरणी जाल्लेली. आतांचे विद्यमान मंत्री आसा रवी नाईक हांच्या हस्ते जाल्लो आनी तेच्या उपरांत 96 हेचें उद्घाटन जाल्लेलें हॉलाचें.
96 पासून हांगासर कितलीशीं लग्नां, कितलेशे बर्थडे, काजारां न्हय कसले सरकारी प्रोग्राम ह्या हॉलान जाताले. पण तेच्या उपरांत ह्या हॉलाक म्हाका दिसता पंचायतीन पळोवंकूच ना. आनी पंचायतीक ह्या रिवेन्यू आतां अशें समजून येता की पंचायतीक रिवेन्यू मेळना, तेका लागून ही कामां सगळीं रखडलेलीं आसा. आतां निदान आतांच्या सरकारान आतां वचत थंय व्हडले व्हडले कला अकादमी बांदता, मोडटा, चालूच आसा. पण ह्या अशा बारीक हेका हॉल जे आसा तेंचे कडेन कोणाचोच लक्ष ना कसो दिसता. कारण हेच्या पयलीं डेप्युटी CM बाबू आजगांवकर जावन गेले, तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें ह्या लोकांक, अशें हेंचें म्हणणें आसा की हो हॉल आपल्या टेन्युअरान बांदतलो. पण तेच्याय टेन्युअरान जावंक ना. तेच्या पयलीं आल्लेकर आसलेले, राजन आल्लेकर, तेंच्याय टर्मान म्हाका दिसता हो असोच हॉल उरलेलो आसा. आनी आतां परत दुसरे आल्लेकर येयलेले आसा. तर सगळ्या लोकांची मागणी आसा. तर त्या आमदारान, आतांच्या आमदारान हेचेर लक्ष घालून हो बेगींतल्या बेगीन हॉल हो लोकांक करून दिवचो. आनी हेची जबाबदारी कोणा कडेन तरी बरी पंचायती कडेन दिवन हेची डागडुजी आनी तेची साफ सफाई तेंचे कडेन दिवपाची, जेणे करून तेची काळजी बरी घेतली वयतली. पंचायत जी चलता आमची ही हाऊस टॅक्सार चलता. पंचायतीक कसो सोर्स इन्कम तसो जास्त काय येना. तुमकां खरी सांगपाचें, कारण हांवूय भितर पंच आसलो, म्हाका खबर आसा की पंचायतीन हातून इतलो लक्ष घातलेलो आसा. पंचायतीन आमी घातलो, आतां सुद्दां पंच सरपंचांनी लक्ष घातलेलो आहा. पण हेका मुख्यत्वे कारणी जो माजी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर हेनी उतार दिल्लेले की हो हॉल बांदता म्हणून RDO अंदर. आनी तेच्या फॉलोअप हांव कितले फावटी सो पणजेक, म्हाका दिसता तो इंजिनियर कोण तरी इंजिनियर आसा, ताका हांव कितले फावटी सो वचून थंय RDOन मेळ्ळलो. हेच्या पयलीं 2017ची गोश्ट, आमच्या टनाच्या टायमार 2017 ते 22 मेरेन. तर तेची कोणीच काय हे केली ना, दखल घेतली ना. गेल्लीच आहा. कितें जाणा, आज कितले फावटी आमी सांगले, पंचायतीक सांगले आनी कोणाक सांगले, आल्लेकराक, पण आजून तेजेर कोणूच एक्शन घेयना. हे कितें हो हॉल आतां कितले वर्सां लोक हांगा येता आनी कितें रे म्हणटा न्ही बाबातलो हॉल तुमचो, तुमी कितें म्हणटा कांयच तुमी पळयना, गांवचेय पळयना. हे सरपंच पंच कितें करता तें आमी नाका. हेंच्यांनी हातभार लावन हे बरें हे करून घेवपाचो हॉल. हे आयज तसो आहा. आयज आमकां हांगासरल्या जर आमी आयज पंचायती तर्फे आसा जाल्यार आमकां सुद्दां तेजो कांय उपयोग जायना. सामान आसा त्यो खुर्च्यो आसात थोडे आनी कांयच ना भितर. सगळे दारां बिरां मोडलेले आहा, सगळे ओपन. कुत्रे भितून वयतात, गोरवां भितून वतात, सगळ्यां भितून मचाणच जाल्लें आसा. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली. म्हजी बस ह्या सरकाराच्या येवजणेचो कोणाक फायदो जाल्यार कोणाक लुकसाण जाता. खाजगी बसी सरकारान ताब्यात घेवन कदंबा बसी चालीक लायल्यात आनी आदले रूट बदलून नवे रूट घेतल्यात. काणकोण वाठारांत गांवडोंगरी, खोतीगांव, पैंगीण भागांतल्या थळाव्यांक कामांक वचप्यांक येरादारीत आडखळी निर्माण जातात. पळयात देविदास गांवकाराचो खासा रिपोर्ट. सध्या गोंय सरकारान म्हणजेच KTC महामंडळ जे आसा, ह्या महामंडळान जे प्रायव्हेट बसी आशिल्ले ते सगळे आता आपल्या ताब्यान घेतले. आनीक हेच्या खातीर एक स्पेशल तांच्यांनी म्हजी बस म्हणून स्कीम काडल्या. म्हणजेच आता गव्हर्नमेंटा कडेन कितलेशेच बसी जाला आनी जेन्ना इतल्यो बसी चड जाता त्या वेळाचेर लोकांक फॅसिलिटी चड मेळपाक जाय. पूण आमच्या काणकोणा मातशें उलटें जाला. सद्याक जेन्ना सरकारान ह्यो बसी घेतल्यो आपल्या ताब्यान आनीक आपलो जो बसीचो वेगळो रूट जो आसा तसो हालयलो आनी ताका लागून काणकोणाक आतां मोठो प्रॉब्लेम जावपाक लागला. जेन्ना जेन्ना मडगांव सकयल्ले टिचर्स किंवा वेगवेगळे लोक जे आसा गांवडोंगरी, खोतीगांव, त्याच बरोबर पैंगीण भागांत कामां येताले त्या वेळाचेर मडगांव साकून जी कदंबा येता ताचेर ते येताले आनी डायरेक्ट पावताले. आनी आतां कितें जालां की KTCन जे आपल्यो कदंबा ज्यो आसा त्यो ओल्ड हायवे जो पैंगीण खास करून जे पळय गांवडोंगरी खोतीगांव रस्त्याक जे पळय इंटरनल रस्त्याक तेकोन जो रस्तो आशिल्लो त्या रुटाचे कॅन्सल करून ताणें हायवेन धाडला. ताका लागून जेन्ना ते मडगांव साकून येता तांकां काणकोण देंवचें पडटा आनी मागीर दुसरी बस धरून गांवडोंगरी, खोतीगांव, पैंगीण भागांत येवचें पडटा. त्याच बरोबर ह्या भागांतल्या लोकांक जर तर मडगांव वचपाक जाय जाल्यार तांच्यांका आतां प्रायव्हेट बस धरून बस स्टँडार वयचें पडटा आनी मागीर थंयसरल्यान कदंबा धरची पडटा. देखून आतां KTC जो आसा तांच्यांनी आपलो जो रूट जो आसा कदंबाचो पयलींचो जो ओल्ड हायवे आसा त्या हायवेनूच दवरचो, जेणे करून लोकांचे फॅसिलिटी जे आसा ते कंटिन्यू उरतले
आनीक लोकांक बऱ्या रितीन सेवा मेळटली अशा पद्दतीचे निवेदन काणकोणांतले जनसेनाचे प्रमुख जनार्दन भंडारी हाणें वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन कन्सर्न लेटर केल्लेले आसा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. परतून घ्या एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यात सप्तकभर सुके हवामान आसतलें. चडावत आनी उणें तापमान अनुक्रमान 33 आनी 23 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. फुडल्या 7 दिसां खातीर राज्यात सुके हवामान आसतलें. कांय सुवातांनी धुकें पडपाची शक्यताय आयएमडीन उक्तायल्या. तापमानात व्हडलोसो बदल ना. फुडले 5 दीस हवामानाची शिटकावणी जारी करूंक ना. आयचे चडावंत आनी उणें तापमान अनुक्रमान 33 डिग्री आनी 23 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. 12 फेब्रुवारी मेरेन सुके हवामान. कांय वाठारांनी धुक्यांची शक्यताय. फुडल्या 5 दिसां खातीर हवामानाची शिटकावणी ना. बुधवारचे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आणि 23 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365 च्यो आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.